हो मांद्रेचो संजय सातोस्कार. संजय सध्या गणपतीचे फेटे करपाक सामको बिझी आसा. गणपतीचे फेटे करपी म्हूण संजय फामाद. गणपतीच्या माथ्यार फेटो घातलो काय ताका एक वेगळेच रूप येता. संजयाच्या गणपतीचे फेट्याक गोंया सयत महाराष्ट्रातूय मोठी मागणी. संजयाक नवनवीन वस्तू करपाची आवड. हेच आवडींतल्यान संजय फेटे करपाक लागलो. ताच्या आवडीचे उपरांत व्यवसायात रूपांतर जाले. संजय सध्या 400 रुपयापासून 1000 मेरेनच्या रेटीचे फेटे विकता. लहान व्हड सगळ्या आकारांनी फेटे आसात. माझो बिझनेस आहे ह्यो असलो आणि मी नवीन काहीतरी करपाचा चितीच असता. म्हणजे नवीन काय करपाचा असं म्हणजे आता हे फेटे केले, परत शेले केले, तांकां रेडीमेड डायरेक्ट घालपाचे शेले तसे केले. ह्या तुमच्या कामान कोण कोणाक हेल्प लागता? हेतून म्हाजो झील आसा साई, तो हेल्प करता. तू कितें करता काय? तो ग्रॅज्युएट जाला पूण ताका बिझनेसाची आवड आसा आणि असलं करपाची ताका खूप आवड आसा. म्हणून तो म्हाका म्हणजे जास्तीच आता काम तो करता. जे प्रमाणे आसत 400चे आसत, 500 रुपया, 600 रुपया तशें आसत. म्हणजे स्मॉल सायज, मिडियम आणि बीग अशे 3 सायजी आसा. एका फाटल्यान अशी दोरी आसा, ती दोरी धरून अशे फाटल्यान धरून बांदपाचे. आणि तो ऑलरेडी असता बघ मुकुट, तो सगळं कवर जाता. तो कांयच दिसना हेच्या फुडें, कांयच दिसना ना. तो सगळं पॅक रावता हे बांदल्या उपरांत 4-5 फुटाची मेरेन त्या गणपती. प्रत्येकान आपली कला जी ती दवरपाक जायच, मात फुडले पिळगे मेरेनूय पावोवपाक जाय. तशें केल्यारूच कला तिगोवन उरतली अशें संजय म्हणटा. ती कला आता अशी शिकलेले भुरगे आसत पूण ती कसली आदली कला आसा पळय ती टिकोवन दवरूंकच जाय. आणि जे कोण कलाकार असतात तेंच्यांनी आपल्या भुरग्यांक थोडी तरी म्हणजे ती दाखोवंक जाय. आता माझ्या आंगात जी कला आसा ती माझ्या झिलाक म्हणजे चेडवाक मी दाखयल्या आणि ती करता. तांकां आवडय आसा. अशी करून ती कला जिवंत उरतली, नाल्यार ती सोंपतली ना. तेका हें केलें जाल्यार फाटल्यान कोणी भुरग्यांनी आमच्या गोंयांत असे खूप कलाकार आसात. म्हणजे आमच्या गोंया म्हटल्यार ही कलाकाराचीच भूमी कशी आसा आणि ती तेंच्यांनी कला कोणाक अशी आपल्या भुरग्यांक आणि कोणाक शिकोवन ती कला वाडोवपाची आणि ती जोपासून दवरपाची. ती कला भायल्या लोकांच्या हातीक दिवपाची ना. कित्याक आतां मुर्तीकार आसत, कोणी नारळाचे काहीतरी कार्विंग करतात आणि कसले ते लाकडाचं काम करतात, कार्विंग करतात. असे खूप कलाकार असतात. त्यांच्यानी ती कला आपले फॅमिलीत तरी कोणाक दाखवून ती दवरपाची, चालू दवरपाची ती कला. आपल्या गणपतीची मूर्ती आकर्षक दिसची, ताची आरास सुबक सुंदर आसची अशें दरेकल्याक दिसता. तातूंत संजया सारको कलाकार आकर्षक फेट्यांच्या माध्यमांतल्यान आनीक भर घालता. गणपतीक फेट्यांचो आतां नवो ट्रेंड. हे नव्या ट्रेंडात मांद्रेचो संजय सातोस्कार गोंया सावन महाराष्ट्रा मेरेन फामाद आणि गोंयकारां खातीर ही अभिमानाची गजाल. पेडण्याच्यान निवृत्ती शिरोडकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.